फाटल्या लेबर डे दिसा एक स्टेटमेंट केलो म्हणून मायग्रंट्स वो बिहारीचे खूब इशू जाल्लो आसा. युअर कमेंट ऑन दॅट कितें एक्झॅक्टली? म्हाका दिसता मुख्यमंत्री जें कितें उलयलें त्या दिसा तातूंत खूब अर्थ आसा. आमी स्वता बिल्डर कॉन्ट्रॅक्टर. गोंयांत हो फोर्स जो लो फोर्स आसा, फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा ते एक्सकावेट करपी, त्या नंतर गवणे, त्या नंतर कार्पेंटर, त्या नंतर बार्बेंडर, त्या नंतर लाकडाचें काम करपी वेगळे कार्पेंटर, म्हणजे जे डिझायन करता आनी किता टायल्स फिटर, हे गोंयांत एवेलेबल ना. जे गवणे काही आशिल्ले त्यांनी ते बंद केले आनी ह्या खातीर वी आर डिपेंडंट ऑन अदर स्टेट्स इन इंडिया, स्पेशली बिहार, UP, then West Bengal, Orissa, Karnataka and part of the Maharashtra आणि आंध्रा हांगच्यान हे सगळे लेबर येता. हांव एकूच एग्जाम्पल दिता जे म्हजें. हांव CM खरें उलयलां, कारण हे जे लोक येता ते कशे येता आमकां खबर ना, पूण पयलीं 150 लोक आमी कॉन्ट्रॅक्ट करून हाडटाले आनी परत 3-4 म्हयन्यांनी तो कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण जाल्या नंतर तांकां परत धाडटा आनी त्या खातीर थंय कलेक्टर इनवॉल्व आशिल्लो. आज ती पद्दत बंद जाल्या. कोणीय येता, खंयी येता, काम करता, येवपाकूच जाय. ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, आनी तांणी येवपाकूच जाय. पूण त्याच बरोबर तांणी शिस्त पाळपाची आवश्यकता आसा. CM जें कितें उलयलां तातूंत खूब तथ्य आसा. CMन दिलगिरी व्यक्त करपाची न्हय अशें म्हाका दिसता की म्हाका हो इश्यू खबर आसा. सो तुमी CMक सपोर्ट करता? ऑफकोर्स आय एम सपोर्टींग CM ऑन दीस पॉयंट. CM जावन तांणी तांचे जे कितें बिहारांतले लोक कशे येता आनी हांगा कितें करता हें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां. जाय जाल्यार जे थंय बिहारीचे जे अखिलेश यादव आसूं, जे कोण कोर्टांत CMच्या अगेन्स्ट तें करपाक सोदता, तांणी आमचे बरोबर गोंया येवचें. आमचे कडेन हे लेबर आसा, बरें काम करपी लेबर आसा आनी कितें काम करपी, हांगा येवन रावन कितें करपी आमचे कडेन आसा आनी आमी तांकां वळखताय बी. कारण हे लेबर आमचे कडेन खंय ना खंय सायटीर आसता. पूण रातचे आनी दिसाचे ह्यो गोश्टी एक करता, त्या खातीर हे उलोवणें जाता. आनी तातूंत बरे मनशाचें मागीर अशें नांव पिड्ड्यार जाता. हांव अशें म्हणना 100% बिहार, 100% UP वाले, 100% हे अशें. बिहारांतले कितलेशेच बरे मनीस आज गोंयांत आसा आनी बरें काम करता. ते मोठे कॉन्ट्रॅक्टर जाले. म्हजे कडेन एक UPचो कार्पेंटर आशिल्लो, आज तो सबंद गोंयांत मोठो बिल्डर जाला. आय एम प्रावड. हे हांव 84 उलयतां. 84 जो म्हजे कार्पेंटर म्हणजे सेंटरींग कार्पेंटर आशिल्लो, जे काम करपाक ताका ताचे कडेन जवळ जवळ 1000-1500 लोक आशिल्ले तेन्ना, आनी तो सबंद गोंयांत आज टॉप मोस्ट बिल्डर. इतलेंच न्हय, ताणें जवळ जवळ हार्डवेअराची जवळ जवळ 20-25 शॉप्स घेतला. आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग हिम. कारण अशे लोक गोंयांत आयल्या, UP आसूं, वेस्ट बेंगाल आसूं किंवा ओरिसा आसूं, कारण थंय गरिबी खूब आसा. थ्रो अवे प्रायसांत तांकां थंय तांचे जे पळय हे कोण म्हणटा लेबर सप्लायर आसता ते हाडटाले. आज ते थोडे कमी जाल्ल्या कारणान तांकांय गोंयांत बरो पगार मेळटा आनी त्या खातीर ते गोंयांत. सो थोड्यांक लेबरा खातीर सगळ्यांचें नांव पण? हय, थोड्या लेबरा खातीर सगळ्यांचें ना. हांव कितें एका स्टेटीच्या हेचेर उलयना, हांव सगळें करता. आमचे चडशे गवणे पयलींचे सगळे कर्नाटकांतल्यान येताले. बिजापूर, बेळगांव, नंदनपूर अशा भागांतल्यान येताले. अजून ते लोक येता, शेनवारा घरा वचून आयतार घरा आपल्या कुटुंबा बरोबर रावता आनी परत सोमारा परत जॉईन जाता. अशेय लोक अजून आसा आनी आमचे कडेन काम करता.